दूधकारांक खर्चाक आधार म्हूण सरकार म्हयन्याचे म्हयन्याक आधारभूत मोल दिवपाची येवजण चलयता. गोरवां सांबाळ खातीर सगळ्या दूद सोसायट्यांनी 150 ऑटोमॅटीक मिल्क कलेक्शन युनिट बसोवपाचें आसा. संचालक संतोष देसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. हाका लागून दूद कितलें जालें तें नित्या भशेन हातान चोपडेर बरोवचें पडचें ना. आतां हो जो प्रोसेस आसा जी मॅन्युअली केल्ल्या कारणान तांकां टायम वता. तर प्रत्येक म्हयन्याक 30 तारीख समजा 30 किंवा 31 म्हयन्याचे 1 ते 2 तारखेक त्यांनी स्टेटमेंट काडून आमकां धाडलो जायत. तर तो सगळो ऑटो जनरेटेड बील सगळें आयलें तातूंत आमी 40% प्रोग्रामींग केल्लें आसा. सो आनी डे टू डे इट इज ऑनलायन, तुमकां मॅन्युअली कांयच करपा येना. सो डे टू डे रिपोर्ट जनरेट जातलो, मंथली रिपोर्ट जनरेट जातलो. सो इमिजिएटली ह्या म्हयन्याच्या दुसऱ्या म्हयन्याक आमी पेमेंट करपाक शकतले. आनी आतां जे 3 म्हयने वता ते आमी एवरी मंथ वील बी एबल टू गीव. हातूंत फक्त आमकां सहकार्य जाय तें डेअरी सोसायटीचें. आनी मशिनां आसा ती मशिनां डेलिकेट मशीन आसा ती तेणी वेवस्थीत चलोवपाचें आसा. ताचे खातीर तेंचें सहकार्य जाय. आतां मेरेन सरकारान 13 कोटी आधारभूत मोल दूधकारां मेरेन पावयलां. 3 कोटींची बिलां खात्यान क्लियर केल्लीं आसात. लागीं आतां पर्यंत 13 कोटी आमी दिल्ले आसा. सपोर्ट प्रायस फ्रॉम एप्रील टू आतां ऑक्टोबर. हय, येस. आनी आतां लागीं 3 कोटीचीं बिलां ऑलरेडी आमी धाडलेलीं आसा. सो हो जो क्वॉर्टरली आमचो जो पेमेंट आसा तो क्वॉर्टरली रेगुलर जाता. आनी कांय कारणां खातीर समजा आमकां बिलां येवपाक लेट जालें जायत सोसायटी कडल्यान. हाचे खातीर आमकां सोसायटी कडल्यान म्हणटा सहकार्य जाय की त्यांनी टायमान धाडपाक जाय. आनी हाचेर एक बरो उपाय म्हणून आमी ऑटोमॅटीक मिल्क कलेक्शन युनिट्स बसयल्ले आसा. फोंड्या आनी 70 तालुक्यांनी दूद सोसायट्यांनी प्रायोगीक तत्वाचेर गोरवां सांबाळ खात्यान ऑटोमॅटीक मिल्क कलेक्शन युनिट घाल्यात. असले युनिट घाल्ल्यान सोसायट्यांनी गैरवेव्हाराक वावूय कमी. मात खात्याचे स्किमीक चडशा सोसायट्यांचो विरोध. तांकां हिशोब ऑटोमॅटीक न्ही तांच्या हातान जाय. ते एक सारके पारंपारीक चोपड्यांचेरूच लेखी नोंद दवरूंक सोदतात. तांकां पडलां तांचें, दूधकारांचें दूधकारांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.